नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमकां स्टुडियोन जॉयन जाता बाब उत्पल पर्रीकर. वी नो ही इज द सन ऑफ फॉर्मर डिफेन्स मिनिस्टर अँड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर भाई पर्रीकर. बट ही हॅज बीन creating a niche for himself of late by talking on Panjim issues. He has contested the 2022 election and he has fared really well without any support from any party. In this short podcast, we are going to talk to him today regarding several issues concerning Panjim. One of them would be contesting the CCP election. Secondly, the casinos. Most of the things we are going to ask him about politics, what future lies for him. There are many other issues concerning, since he's whatever Utpal talks today, it doesn't stay in Goa or not in Panjim or in Goa, it goes nationally. So being the son of Manohar Parrikar, we are going to ask him several questions which are going to be relevant even till 2027. Utpal Bab, welcome to the show. Very first question we have called you here to ask is, तुम्ही फाटी एक स्टेटमेंट केलो दॅट यू आर गोइंग टू फिल्ड अ पॅनल फॉर CCP इलेक्शन. CCP elections are just a month away. Yes. So last 3 years, basically you have been speaking about Babush and what shortcomings have been happening in Panjim. So in short, just tell us what is the idea of fielding a panel in Panjim? एक कितें आसा पयलीं म्हणजे नमस्कार म्हाका आपयल्या बद्दल धन्यवाद. कितें आसा आमी वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर उलयतात आनी तुवेंच म्हटलें की हांवें इंडिपेंडंटली कंटेस्ट केलें आनी बरो एक लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो. हे सगळे विशय आसा पणजेचे किंवा गोंयचे म्हण ते फक्त उलोवन दवरपाचे काय खंय तरी ते खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना एक लोकांचो ताचेर सपोर्ट घेवपाचो. एस्पेशली ज्या तरेचें सद्या राजकारण जालां वेर पार्टीचे काय अशे लिमिट्स किंवा काय उरूंक ना. एका पार्टींतलो बिंदास दुसऱ्या पार्टीन वता आनी ते एक कॉंग्लोमरेशन कशें जावन चलता. सो दॅट ते लिमिट्स तशें जाल्या खातीर एक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार ह्या सगळ्या विशयांचेर लोकां कडेन कित्याक वचप ना. लोकांचो जर तूं डायरेक्ट सपोर्ट घेवं शकता. आफ्टर ऑल वी आर लिवींग इन अ डेमोक्रेसी आनी CCP किंवा म्युनिसिपालिटी हो स्ट्रक्चरूच असो आसा खंय पार्टीज आर नॉट देर. इट इज इंडिविज्युअल. सो जर फाल्यां हांव एक बऱ्या लोकांचे म्हजे जे विचार आसा ताका मॅच जाता किंवा तशें ताचेर काम करूं शकता अशे लोक म्हज्या बरोबर येवन एक पॅनल घालता जाल्यार कित्याक न्हय. डायरेक्ट लोकां कडेन वचप हें सदांच बरें आसता, एस्पेशली इन करंट सिच्युएशन इन पॉलिटिकल सिच्युएशन इन गोवा. सो म्हणून आमी सारकी तयारी केला की ह्या वेळा एक लोकांक सारको एक ऑप्शन दिवन बरे पॅनल जे आमी उलयल्या ज्या विशयांचेर ताचेर एग्जिक्युशन करपाक आमकां संदी लोक दितले हाची म्हाका गॅरंटी आसा. आनी ते करपा खातीर ते ऑप्शनूच दिवंक जाय. मागीरूच ते लोकांचो तेंको परत घेवपाक येतलो आनी ते आमकां एग्जिक्यूट करपाक येतले. नाजाल्यार बेटे उलोवपाक जाय म्हणून उलयले अशें जावंक जायना. सो म्हणून हो ताच्या फाटीं एक बेसीक मुद्दो फाटीं आसा आनी म्हणून लोकां कडेन वचप इज द मेन गोल. उत्पल, तूं खूबदा आयलो फुड्या मिडिया फुड्यान येयलो आनी तुवें स्टेटमेंट केल्या बाबुशा बद्दल अँड बेसिकली ऑल्सो अबाउट CCP. वॉट डू यू थिंक सिवीक लिडरशीप वेर वी आर लॅकिंग इन पेंजीम? ना हांव एक सांगता. आतां फॉर एग्जाम्पल तूं हो विशय एक वेळ घेतलो पण तरी हांव पयलींच तुका सांगता स्मार्ट सिटी इश्यू जालो पणजेंतलो. म्हाका दिसता हांवें जितले स्मार्ट सिटीचेर थ्रू मिडिया लोकां कडेन म्हजे विचार मांडला ऑर मिडियान म्हाका ग्रील सुद्दां केला. फॉर एग्जाम्पल ते टाड माडा कडेन आमी लिटरली वचून एक झाड लावचें पडलें. 2-3 म्हयने रस्त्याचें काम तशेंच खड्डो एक खणून दवरलेलो. आफ्टर वी डीड दॅट एक्सरसायज आय वॉज ग्रिल्ड ओवर देर बाय मिडिया. कित्याक कितें आसा विशय सगळ्यांचेर. स्मार्ट सिटीचेर हांव जितलो उलयला पळय लास्ट 4 years म्हाका दिसना द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स फ्रॉम पेंजीम हॅव एवर टॉक्ड. इन फॅक्ट दे हॅव श्रग देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. केन्नाय प्रश्न मिडियान विचारलो स्मार्ट सिटीचेर द आन्सर हॅज बीन वाय आर यू आस्किंग मी, आस्क MD. सो आय वूड कॉल द स्मार्ट सिटीचो जो फियास्को फेलियर इन एग्जिक्युशन जाला म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज बॅड. आज पणजेच्या लोकांक खबर ना की स्मार्ट सिटीची जी कामां जाल्या ती खरीच सपल्या कितली सपल्या. म्हाका लोक दिता रायबंद्रा लायन घातल्या पण आमच्या घराक कनेक्शन दिवंक ना. नो ट्रान्सपरन्सी. नो ट्रान्सपरन्सी.
पणजेन लायन घातल्या, पोन्न्या लायनीकूच कनेक्ट केल्या. सो पोन्नी लायन जर लीक जाली जाल्यार ती थंयच लीक जातली इन द सॉयल. सो अशे अनेक विशय आसा. लोकां कडेन म्हाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तांचो रसूय दिसना लोकांक हें सगळें सांगपाक, आनी इदर दॅट ऑर दे हॅव सम वेस्टेड इंट्रस्ट टू कीप दीस हिडन. सो हे जर भायर हाडटलो जाल्यार एक खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन फुडें वचपाचो प्लॅन आसा. हाचेर आमी उलयल्या, पण ते एक्झिक्यूट करपाक एक CCP आमी चेंज हाडलो न्हय, आमकां करपाक एक पावर येतली. म्हणून हें फुडें वचप असो प्लॅन आसा. If your panel is elected, Hmm. what would be your priorities for Panjim? प्रायोरिटी अनेक आसा. आमी अनेक मुद्द्यांचेर उलयल्या. एक म्हणजे स्मार्ट सिटीचें धरलें जाल्यार हे सगळो डेटा लोकां फुडें हाडप. Hmm. खंयचे लायनी कंप्लीट जाल्या. फॉर एग्जाम्पल हेडक्वॉर्टर्स, पुलीस हेडक्वॉर्टर्स, ताच्या फुडलो तुवें रस्तो पळयला? Hmm. कळ्ळें न्हय. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या वेळार तो हें जाला न्हय. वाय देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाय देर इज नो वन टेकिंग हें. वेन माय फादर वॉज देर, एक कितें क्रॅक पडलो म्हणून, इट वॉज नॉट अ क्रॅक, इट वॉज एक्चुअली एक्सपान्शन जॉयंट हांगा पाटो नवो ब्रीज. पण ताचेर न्यूज आयिल्ली. आय वॉज नॉट इन द कंट्री, आय वॉज स्टडींग इन US तेन्ना. ताचेर व्हडली न्यूज आयिल्ली आनी ही वेंट एंड रॅन एंड सी वेदर देर वॉज एक्चुअली अ क्रॅक. कळ्ळें न्हय. पळयल्यार तो एक्सपान्शन जॉयंट ताचेर डामर गेल्लें आनी मागीर तो क्लियर जालो एक्सपान्शन जॉयंट. सो अशा हाचेर इफ द CM कूड रन एंड चॅक स्मार्ट सिटीचे पुलीस हेडक्वॉर्टरचे फुडें रस्तो आसा ताचेर स्टेट पळया. भाटल्यान हांव फाटीं गेलो, मागीर आतां इलेक्शन लागीं आयलेकूच डामराचो वास येता आनी ते डामर घातलें वता आनी 6 म्हयन्यांनी परत खड्डे येतात. सो एक खंय तरी अकावंटेबिलिटीच ना. सो फेलियर इन लिडरशीप जाल्या पणजे, आनी ती चेंज करपाक ह्या विशयांचेर जाका चेंज करपा अशें दिसता तोच लिडर फुडें येवंक जाय. आनी म्हणून लोकां कडेन वचप इज द बेस्ट सोल्युशन. नाजाल्यार आमी उलयत उरतले. Yeah, इट डजंट मेक सेन्स फक्त उलोवन. I'll just interrupt Hय. you here. You were talking about that story, हय. expansion joint or old new part of bridges. हय, हय. That story was done by me only. असं. ना, ना. It was done in Herald. ना सांगता तुका. हय, हय. But that was, I'll clarify you, that हय. was not the expansion joint. हां. It was the सायडीक आयला. कोरिना बार आसा हय, पळय, हय. ताच्या ओपोजीट हय. ती जी रिटेनिंग वॉल आसा ती. ओके. There was a huge crack on that. Okay. So, but my point is, Yeah. CM went and saw, He and he was came, concerned. after that he called me also. Yeah. So that failure of leadership म्हणटा पळय, Hmm. not taking responsibility. What I want to meant की इटाच कितले वर्सां जाली. Hmm. So कितें तरी क्रॅक किंवा कितें आयिल्लो, Hmm. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप ही Yeah. लिडरशीप आज दिसना पणजे. आनी पणजे सारकी कॅपिटल सिटी असल्यार ते जावकूच जाय. ना जाल्यार आनी आमी बेटे उलोवपाक सोदना. वी वॉन्ट टू कम टू द पीपल, एंड CCP इज वन stepping stone for further action on this. Utpal, the thing is, see, you are contesting against Babush's panel. Babush, basically, I won't say it is BJP's panel because BJP has still not announced anything. It's not on party lines. You are contesting against Babush's panel, against whom I don't think Manohar Bhai also has won in CCP. So how would you plan your ना तेन्नाचे campaign? कितें आसा, सी आमी वी आर गोईंग टू द पीपल वीथ ऑल दीस हे जे आज कितें जाला जाणा, इफ यू सी लास्ट हे कावन्सील सुद्दां प्रत्येक कावन्सिलर खुटो कसो उबो रावला ते वचून. कळ्ळें न्हय. दे डोंट हॅव अ वॉयस. तांकां तांणी एक पणजेचेर कितें प्रश्न केला म्हाका दिसना. Puppets म्हणटा. आज पणजेन सी तेन्ना माय फादर इज टू टेक अप पणजे इश्यूज. आज पणजेचे कितें पॉलिसी डिसिजन्स हाचेर कितें तरी डिस्कशन जाता. गोंयान सगळें कितें जाता. गांवान प्रोजेक्ट येता हे ताचेर डिस्कशनां जाता. पणजे बद्दल आज खंय तुका डिस्कशन दिसता वेर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज इंट्रस्टेड इन हॅविंग सर्टन पॉलिसी डिसिजन्स. पणजेचे हे विजन आसा, हे अशें ड्रायव्ह जावंक जाय. कावन्सिलर कितें ताचेर उलयता, कावन्सील मिटिंगाचे मिटिंग्स कितें जाता, हें कांयच दिसना. आनी म्हणून पयलो स्टेप, सी इट हॅज टू गो स्टेप बाय स्टेप. आमचे कावन्सिलांतले म्हाका गॅरंटीड आसा बिकॉज ऑफ दीस एंटी इनकम्बन्सी एंड नॉन परफॉर्मन्स. आनी आमी ते पयलींचे जे आसा त्याच प्रमाणे म्हणजे बाबा आसतना जशी एक्झिक्युशन जाता तशी म्हजी इच्छा आसा. म्हणून हांव लोकां कडेन डायरेक्ट मागता की सपोर्ट माय पॅनल. आनी ते हें करप, एक्झिक्यूट करप, त्या कावन्सिलरांक तो वॉयस आसतलो, दे वील एक्सप्रेस इट, हें जावंक जाय, वीच वॉज हॅपनिंग अर्लियर. आतां ना. आतां ते कावन्सिलर आर देर, दे आर देर जस्ट टू मेक शुअर की रोहीत इज मेयर. ताच्या पलीकडे तांचो रोल काही एक ना. Yeah, as you said, they'll be puppets. Yeah, I agree. Most of them don't speak.
But my issue is Babush today has money, muscle, and political power. How you are going to take See, on I've that shown match? it during 2022. He had money, muscle, political power, entire machinery was working for him. पार्टी ताणें हे केल्ली सॉर्ट ऑफ कॅप्चर हे तरी सुद्दां आय ऑलमोस्ट बीट हिम कशें बिकॉज आय वॉज एबल टू एक्सप्रेस माय व्ह्यूज अँड आय हॅव फेथ इन पीपल पणजेच्या लोकांनी फेथ आसा सो दे वील हे माय आयडियाज फॉर पणजी हांव गेली 5 वर्सां लोकां फुडें दवरता आनी ते एक्झिक्यूट करपाक म्हाका तांणी हे दितलो हाचो म्हजे विश्वास आसा ताच्या पलीकडे बाबूश कितें करता हाचेर हांव चड उलयना. This is my goal. I am keeping my ideas in front of people and ते एक्झिक्यूट करून एक पणजे खातीर गूड विजन हाडप हे म्हजो हे आसा प्लॅन आनी ताचेर ज्या प्रमाणे 2022 ताणें सपोर्ट केला तसोच तो फुडें एक्सपांड जावन चड मेळून वी वील वीन. Utpal, the thing is, see, you said at the start of the interview, कि whoever like-minded people will come together and build a panel. So basically, there are also rumors or there were statements that you met Congress leaders. Could you just elaborate on that and give some details? What exactly is the scene? आय मेट म्हणजे एकीकडे खंय ते कोणाच्या घरा काँग्रेस लिडर अमीत आशिल्लो तो मेळ्ळा तेन्ना एक कर्टसी हे जालो की अरे CCPक कितें करुया तेन्ना हांवें म्हजो प्लॅन सांगलो वीच इज आय एम अप फ्रंट वीथ पीपल म्हाका गूड पीपल की हांगा हेच ना पार्ट्योच ना थंय तूं बेट्टे ट्रायबलिजम कित्याक हाडटा ऑफ पार्टीज कळ्ळें न्ही थंय पार्ट्यो ना थंय हांव म्हणटा पेंजिमायट पणजेचो सिटीजन कॅन बी अ गूड ट्रायब कळ्ळें न्ही आय एम ट्रायंग टू डू दॅट नाजाल्यार आज गोंयच्या राजकारणान जें कितें चल्लां पळय ताचे बाबूश इज लायक वन ऑफ द रिप्रेझेंटेशन कितें चुकीचें चल्लां तें इनफॅक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॅम्स इन गोवा रायट नाव इज जुवारी एग्रो स्कॅम बट देर आर सो मेनी अदर scams that is he is flying under the radar just like mayor said the other day की व्हडले मेजर स्कॅम जावंक ना म्हणून CCPन सो हाव डू यू क्लासिफाय मायनर एंड मेजर सो तसो विशय येता सो इफ यू हॅव टू फायट दॅट वी हॅव टू गो जे हे आसा आय डोंट वॉन्ट टू डिवायड पीपल इन ट्रायब्स for me the tribe is people who think good for Panjim for this election because the format is that आणि म्हणून कोण खंय तरी कितें टॅक्टिकल एडजस्टमेंट करूं शकता बाबुशाक अनसीट करपाक आय एम ओपन टू दॅट म्हजें इतलेंच सेयींग आसा हाच्या पलीकडे कांयच उलोवंक No, आय does it mean shaking hands with Congress? ना काँग्रेसचो प्रश्न म्हणजे काँग्रेस आसा पळय तो ताचो मनीस कोण आसा आनी खंय एकी कडेन एडजस्टमेंट करचें पडलें किंवा कोण इंडिविज्युअल आसा तो काँग्रेसमॅन आसा फाल्यां कळ्ळें न्ही नो जाग्यार फॉर पेंजिम इफ आय एग्री न्ही आय एम डुईंग सम टॅक्टिकल एडजस्टमेंट देर तितलोच विशय आसा कित्याक देर आर नो पार्टीज देर सिम्बॉलूच ना न्ही अननेसेसरी कित्याक हाडपाक सोदतात कळ्ळें सो अननेसेसरी हाडटा बिकॉज एक कितें तरी राजकारण कळना ऑर कितें तरी बॅटींग फॉर अदर टीम काय कितें अशें दिसता सो म्हजो प्रश्नच येना हांगा फॉर्मॅट इज इंडिविज्युअल्स तो इंडिविज्युअल फाल्यां एकटो कोण काँग्रेसमॅन आसलो बट आय नो that he is a good citizen of Panjim and can help me execute certain good things. Since the format is non-party format, I am going with that. इतलें सिंपल आसा आनी ते टॅक्टिकल एडजस्टमेंट जाता म्हजे खुबशे जाण सपोर्टर्स BJPचेच सपोर्टर्स आसा हू आर नॉट लायकींग वॉट इज हॅपनींग कळ्ळें न्ही सो म्हाका सपोर्ट थंयच्यानूय आसा I know आय a एम lot of. गोईंग विथ दीस इंडिपेंडंट There is a saying, see, there is हांव तुका सांगता there is a saying that Panje, the Saraswat Samaj, basically is backing you. That is people talk about it. But apart from that, लोक म्हणटा की उत्पलाक व्हडलो सपोर्ट ना. But basically in 2022 you showed people that you have the support is beyond the Saraswat Samaj. म्हाका 2026 आमी अशें हातून क्लासिफाय करता हें म्हाका आवडना कित्याक इवन माय फादर ही नेवर डीड दॅट कळ्ळें न्ही आज सुद्दां पयर माळ्यांतली जत्रा जाली कळ्ळें न्ही हांव 8 थंय गेलो देवळान गेलो पांयां पडलो पालखेक पांयां पडलो आनी 15 ते 20 घरांनी थंय प्रत्येक घरान अळसाण्याच्या तोंडाक करता त्या दीस पयल्या दिसा तांगेर वचून हांव जेवला
कित्याक बाबा सुद्दां थंय वतालो आनी तें ट्रेडिशन हांवें गेले 7 वर्सां दवरला. बाबा वचून सुद्दां हांव वता, कळ्ळें न्ही. कित्याक हातूंत सगळ्या समाजाचे लोक येता आनी तो 2022 दिसला, कळ्ळें न्ही. सो बेटच म्हाका अशें क्लासिफाय करपाक नाका. पणजेचो वोटर इज व्हेरी इंटेलिजंट, सुशिक्षीत आनी जें डिग्रेडेशन जालां पळय तें ताका दिसता म्हणून तो ह्या खेपे चेंज करता. तुवें आतां यू स्पोक अबाउट स्मार्ट सिटी. वी आर कमिंग बॅक टू दॅट मेन कोर इश्यू. स्मार्ट सिटी, इफ युअर पॅनल इज elected, what changes would you want to make to this and what kind of transparency would you ना want? फर्स्ट थिंग आय वील गीव ऑल द डेटा आउट. कितें कितें प्रोजेक्ट जाल्या, कितें कितें रस्ते आसा, कितले स्टेटस एक्चुअल आसा, जे पायपलायन्स घेतल्या पळय सिवेज, कितल्यो कमिशन जाल्या. बेटी पायपलायन भितर घातली म्हणून जायना. इतलो खर्च केला कोट्यांनी रुपया, बेटी पायप घातल्या आनी ती जर युजान ना जाल्यार कितें फायदो. खंय कनेक्शन लोकांक दिला, खंय बेटी पायप घालून दवरला, खंय फंड्स कमी पडल्या. ऑल दॅट हॅज टू बी फर्स्ट केप्ट बिफोर पिपल आनी मागीर ते कशें रेक्टिफाय करपाक येता इज द नेक्स्ट स्टेप. सो No, हे पयलीं लोकां फुडें दवरप विल बी द फर्स्ट गोल. No, but how is CCP and smart city connected? First thing, of course, it is in Panjim. Smart मेयर city. बोल्डार ना, Yeah, mayor is on the board. बोल्डार Yeah, ना, asa. बोर्ड मेंबर म्हणून कितें केलां इतलीं वर्सां, कित्याक बसल्या बोल्डार, रिजायन जमना जाल्यार. Okay. सो ऑफकोर्स कनेक्टेड म्हणजे कितें एज अ मेयर. See, it's a totally SPV different smart city. आसूं And CCP is different. आसूं एज अ मेयर तुका कांयच बोवाळ घालपाक येना. Data. तूं बोल्डार आसा त्याच्या, कांट यू गेट हे, कॅन्ट यू टेल गव्हर्मेंट. आनी इतलेंच न्हय, तूं गव्हर्मेंटाचो भाग आसा मरे. तुका कॅबिनेटार बसता तूं नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर, तुका कांयच से ना. Would you also take up the issues of Amrut Mission आणि स्मार्ट सिटीन जे डुप्लिकेशन ऑफ वर्क्स जाल्या ते? ना ते सगळे विशय आसा न्ही, ते सगळे घेवचे पडटले. इट इज बेसिकली इट वॉज अ फेलियर ऑफ एक्झिक्युशन, टोटल किओस आशिल्ले, एवरी वन कूड सी. सो आतां तें जालां ताचेर हांव कांय करूं शकना, पण फुडें कशें रेक्टिफाय करप हाचेर विथ ऑफिसर्स बसून पण कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. माय आन्सर वुडंट बी आस्क MD, इतलें हांव तुका सांगता. ते हांव तें करपाक येना, कळ्ळें न्ही. माय आन्सर वुडंट बी आस्क MD वाय आर यू आस्किंग मी. माय आन्सर म्हजे पॅनल आयल्योकूच हांव म्युन्सिपालिटी चलयता, दॅट वोंट बी माय आन्सर. इतलें हांव तुका सांगूंक शकता. एन्ड नोईंग दॅट पीपल ऑल्सो नो, कळ्ळें न्ही. सो दॅट गॅरंटी आय गिव. मागीर ते फुडें एक्झिक्यूट कशें करप हें ऑफिसर्सां बसून करचें पडटलें. बट यू हॅव टू हॅव से, नाजाल्यार कितें फायदो. Well, another core issue of Panjim, apart from the smart city लोकांनी खूप सफर झाले last 4-5 years, more than 5 years actually. We know dust, potholes, we all went through. But another core issue, and which is now slowly with the election coming up, is the casino issue. Is Utpal Parikar for or against casinos? तुका हांव क्लियर सांगता. इलेक्शन आयलेकूच स्लोली कमिंग अप म्हणटा पळय, बाबुशान प्रॉमीस केल्ले 100 दिसान कॅसिनो काडटा. दॅट प्रॉमीस वॉज ओनली टू गेट द वोट्स. डू आय हॅव टू मेक अ स्टेटमेंट ओनली टू गेट द वोट्स? That is very easy. Yeah. I am against casino. कळ्ळें न्ही. Only to get the votes is the classification. कळ्ळें न्ही. म्हाका तें करपाक when I contested हाचेर हांव उलयलां, म्हजे इंटरव्यूज आसा, कळ्ळें न्ही. I had तेन्ना asked for moratorium on any new development, freeze it where it is and see how you can curb it. कळ्ळें न्ही. मेन म्हणजे म्युन्सिपल इलेक्शन पळयलें जाल्यार देर आर 2 मेजर इश्यूज वीच आय सी वीथ कॅसिनोज. वन इज ट्रॅफिक मॅनेजमेंट एंड द अदर इज पार्किंग. ज्या एरियेन कॅसिनो आसा पळय थंयच्या रेजिडंट्सांक इफ यू गो ऑन विकेंड्स सगळ्यो टॅक्सी भरिल्ल्यो आसता, तांकां पार्किंग कांयच मेळना, कळ्ळें न्ही. हाव डू आय सॉल्व इफ माय पॅनल इज देर, कळ्ळें न्ही. एक सिंपल म्हाज्या तकलेन आसा आयडिया, एक्झिक्यूट कशी करप, कितें करप इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वील हॅव टू वर्क इट आउट. पण आयडिया इज सिंपल, रिजर्व सम स्पॉट्स फॉर अ रेजिडंट्स फॉर पार्किंग, कळ्ळें न्ही. सो ते लोकांक थंय पार्क करपाक मेळटलें. मूव मेनी ऑफ द टॅक्सीज टू द मल्टी पार्क सिस्टम ऑर गिव देम सम स्पेस समवेर एल्स एंड गेट अ कॉलिंग सिस्टम, कळ्ळें न्ही. ते हांगा येवन सगळें हें करता. दुसरे लोक येतात, ट्रॅफीक सारकें हें जाता, नो ड्रॉप ऑफ झोन करा, लेट देम गेट देम बाय बस, दुसरी कडेन लोडिंग करून हांगा हाडून सगळें ड्रॉप करून फूल मेन रस्तो पणजेचो ब्लॉक करतात पळय ऑन विकेंड्स. नो ड्रॉपिंग, नो स्टॉपिंग देर, मेक दॅट नो स्टॉपिंग झोन.
कॅसिनो खंय हाडूंक जाय लोक तांकां बशीन हाडूनी तांकां खंय तरी दुसरे कडेन लोड करून No, let so that you will have to let them force that to do that. Utpal, my question to you, CCP can do all these issues. Yeah. पण ओवरऑल तातून जी आता इकॉनॉमी बी म्हणटा पळय देर आर 400 कोटी कितें ड्यू आसा गव्हर्मेंटाक. वाय गव्हर्मेंट इज नॉट रिकवरिंग? Okay. My question to you is actually economy Panji might actually benefit a lot from casinos. There is no denying that fact. Secondly, because it brings in a lot of economy, what I told you. Secondly, the thing is, आता सध्या रोहित मनसरान पयर एक स्टेटमेंट केलो की ही पर्सनली डजंट लाईक. So that is why I asked you whether you are for or against. But he has no powers, he says. ना पर्सनली डजंट लायक हाका कितें घालता आसा पब्लिकली तूं कितें स्टँड घेता आनी तुवें ते ट्रॅफीक आनी जे इश्यू जाला आनी एक मेजर इश्यू आसा इज अ लॉ एंड ऑर्डर. कित्याक ते इलिसीट एक्टिविटी खूब जाता. फाटीं हांव एंटी नार्कोटीक सेलाची SP सुनीता सावंत तिका मेळिल्लो. कितें जाता भायल्या रस्त्यार सगळे लायट आसता सो सगळे हे कितें ड्रग ट्रॅफिकींग बी भितरल्या गल्लींनी जाता सँटोमे बी. सो आय हॅड रेज दॅट इश्यू. सो ऑल दीस 3 इश्यूज ताणें कितें एड्रेस केल्या? दीस नीड्स टू बी एड्रेस फर्स्ट. आणि एज अ पॉलिसी आय एम फॉर कर्बिंग दॅट एक्टिविटी. कळ्ळें न्हय? इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर पेंजीम. आनी गव्हर्मेंट हॅज टू थिंक ते कितें टुरिजम म्हणून फक्त कसिनो टुरिजम प्रमोट करता अशें जाला. दॅट हॅज टू गव्हर्मेंट हॅज टू कम वीथ प्रॉपर पॉलिसी हाव दे वील कर्ब अँड वॉट वील बी द कॅपेसिटी. तांकां काय तशें हे थिंकिंगूच जावंक ना. सो फॉर दीस you need a person who will do thinking on policy level, not someone who will just say आपण 100 दिसान काडटलो टू गेट वोट्स. आणि इलेक्शन आयलेकूच मुद्दाम ते तशें चालू जाता. म्हणून हांव हे विशयांचेर उलयतां तुजे कडेन. दीज आर माय थिंकींग वीच आय एम ट्रायंग टू पूट इन फ्रंट ऑफ पीपल. कळ्ळें न्हय? बट येस इट हॅज टू बी कर्ब्ड, इट हॅज टू बी लिमिटेड बिकॉज कंटिन्युअस एक्सपान्शन पणजेक इज नॉट पॉसिबल. पणजे कॅरिंग कॅपेसिटी ना. रिवरान सुद्दां इकोलाय इज व्हेरी हाय. कळ्ळें न्हय? ऑल दीस इश्यूज आर देर अँड गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियसली एड्रेस दीस. सद्या म्हाका दिसता इट इज फ्री फॉर हे आनी ते ओपन So you are not making any promise for election saying that I'll throw out casinos once I come back? बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू लाय. Yeah. 7 वर्सां जालीं मरे ते आमदाराक 100 दिसांनी काडटा म्हणून. बट आय एम कमिंग वीथ सर्टन थिंग्स वीच आय एम पुटींग इन फ्रंट ऑफ पीपल. I will work on this. So you also feel that a person who is a mayor, whose father is a MLA, mother is also a MLA, father is a MLA plus a minister, does not have power to remove casinos from? He is in cabinet मरे. Cabinet आहे म्हणटा मिनिस्टर. काय पॉलिसी दिसतेच सांगता न्ही हांव. हे अशे लोक धाडल्यात आमी की दे डोंट डू एनी पॉलिसी लेवल थिंकींग. कळ्ळें न्हय? कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा इन सो मेनी इयर्स regards to this policy, how to curb it, how to reduce it. कळ्ळें न्हय? गव्हर्मेंट म्हणटा आसा ते फ्री फॉर ऑल. कळ्ळें न्हय? चल्ला आपलें येता कॅसिनो. गव्हर्मेंटाची कितें आमची गोंयची इतलीच कॅपेसिटी आसा. आमकां एक कर्टेल करूंक जाय हांगा. वी वॉन्ट सम गूड टुरिजम. वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ कॅसिनो टुरिजम ऑन अदर गूड टुरिजम? फॅमिलीज आर कमिंग काय ना? ऑल दीज आर इश्यूज न्ही. फॉरेन टुरिस्ट सुद्दां इज कायंड ऑफ ड्विंडल जाले नंबर्स. बरे टुरिस्ट दुसऱ्या देशांनी पावल्या. ताचेर कितें आमी पॉलिसी हाचेर लेवल थिंकींग केला? ना करूंक ना. आनी आमच्या आमदाराचें तातूंत कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा? कळ्ळें न्हय? सो दॅट इज माय इश्यू. सो ह्या लेवलचें थिंकींग करपा खातीर त्या लेवलचे हे हाडून आमचो प्लॅन आसा फुडें. There is a lot of meaning there is a lack of accountability, transparency in civic administration like CCP. There are a lot of things happening, too much of taxation. If your panel is elected, what would be your priorities kind of thing? Because एक म्हाका दिसता हांवें हाचेर उलयलां. पार्किंग जे आसा पळय पेड पार्किंग. नाव दिस इश्यू मायट बी व्हेरी स्मॉल आमकां दिसूं शकता बट इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ इश्यूज विथ स्मॉल बिजनेसीस. लायक हांव सुद्दां म्हाका ते पार्क करून ते शोध पार्क ज्या जाग्यार ज्या खळयेच्या सायडीक ज्या धुळीन आमी गाडी लायताले आमी थंयच गाडी लायता. कळ्ळें? पण आमी 20 रुपया पे करता. कळ्ळें? ताचे कडेन रेट कार्ड ना. टुरिस्टांक ते 500 रुपया सांगतात. कळ्ळें न्हय? हाचेर कांयच थिंकींग ना. कळ्ळें न्हय?
हाच्या खातीर आय एम अवॉयडींग बिझनेसीस इन पणजे न्हय. आय वूड मेक वर्क लायक अ 30 minute फ्री फॉर एनी बिझनेस शॉपिंग अशें कितें ते क्लॉज घालूंक जाय. बिकॉज पीपल अवॉयड. बारीक एक पाव घेवंक जाय 20 रुपयाचो, ताका हाका 20 रुपया दिवं हांव पार्किंगवाल्याक, आनी मागीर वचूं पाव घेवपाक 10 रुपयाचो. कळ्ळें? सो स्मॉल बिझनेसीसार खूब इम्पॅक्ट जाता. आनी हे सगळे विचार म्हज्या तकलेन आसा, विच हांवें लोकां कडेन उलोवन दाखयल्या. आनी म्हणून ही स्टेप घेतल्या की तातूंत लोकांनी सपोर्ट करून आमी हे सगळे एक्झिक्यूट करपाक लागतले. So basically, there is a lot of resentment in Panjim. People are upset with things what are happening in CCP, and also at the assembly level, issues are not being raised. But there is another thing, another option what people have is Utpal. But there is a small amount of people who think that Utpal Parikar is inconsistent. तो 4 दिसांनी येता, एक म्हयन्यांनी येता, एक स्टेटमेंट दिता खंय तरी रस्त्यार कोणा कडेन रावन, आनी देन ही डिसअपियर्स. हाऊ डू यू वॉन्ट टू अवॉइड दीस परसेप्शन? हाऊ फायटींग न्हय, कळ्ळें? सी आज म्हजे कडेन कन्सिस्टन्सी इज अ प्रॉब्लम ना म्हणटालो. ना ना हांव कन्सिस्टंटली हांवें ह्या विशयांचेर उलयल्या. फक्त कितें आसा, आय एम फायटींग बिकॉज टू गेट दॅट पावर टू एक्झिक्यूट माय विजन. कळ्ळें? सो तें एकदां जालें देन म्हणजे देन यू कॅन ऑफकोर्स क्वेश्चन मी इफ आय डोंट डू एनीथींग ऑन दीस. कळ्ळें? पण मिडिया जे म्हणटात पळय मुद्दाम हांव वापरतात, कित्याक हांव मिडियांतल्यान हे रेज इशू करता म्हणून. कळ्ळें? हें करूंकूच जाय न्हय. दॅट इज माय मिडियम न्हय रायट नाव. No, but what about the people who voted for you in the last election? सो म्हणून That you are not meeting those people also. ना ना हांव तसो हांवें सांगलें न्हय. म्हणजे ते कितें मीट म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू लायक हांव सोशल मिडिया टीम घेवन भोंवना. आज ते एक जाला. कळ्ळें न्हय. पण कनेक्ट लायक हांव मळ्यांतले जेन्ना पळयलो, हांव कितल्याशाच घरांनी गेला. चवथीक हांव कितल्याशाच घरांनी वता. सो तो कनेक्ट हांवें तसोच दवरला. फक्त आय एम नॉट टेकिंग सोशल मिडिया टीम विथ मी. दुसरें आसा, हे CCP आसा पळय, हे कित्याक करता? हे सगळें करूंक जाय आनी एक्झिक्यूट करपाक एक अधिकार मेळूंक जाय म्हणूनच करता. म्हणून म्हाका लोकां कडेन मागता की तांणी म्हाका एक संदी दिली, आनी आय एम 100% शुअर ह्या वेळार ते दितले बिकॉज दे वॉन्ट टू चेंज. हे कितें चल्लां पळय, देर इज अ डिग्रेडेशन इन पेंजीम एंड गोवा इन पॉलिटिक्स आनी गव्हर्नन्साचे कसलेच विशय आमी सद्या उलयनात. गोंय सुद्दां धरल्या. एंड वी नीड टू ब्रिंग समवन हू स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट दॅट. एंड दीस इज अ मेकॅनिझम. इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मोर. सो म्हणून लोकां कडेन वचप इज द बेस्ट ऑप्शन. So basically, last 2-3 questions, Utpal. The thing is, has Utpal Parikar finally said goodbye to BJP? सध्या हांव इतलेंच सांगता की आय एम इंडिपेंडंट एंड गोईंग टू पीपल. दॅट्स इट. So basically, you have right now you don't share any relations with BJP. सध्या हांव इंडिपेंडंट भायर आसा. म्हज्या बरोबर जे कार्यकर्ते आसा पळय ते खुबशे Have any BJP leaders ना been ताचेर speaking to कांय you? डिस्कशन जावंक ना. हांव लोकां कडेन डायरेक्ट. But they are not talking to you, not talking terms about. ना जनरल हें जाता. जनरल मेळप जाता, तशें जाता. तशें आय एम जाता. नॉट. So even 2027, you are not going to approach BJP for a ticket. ना हांवें सद्या हांव लोकां कडेन CCPंतल्यान फुडें वचप आनी तो इंडिपेंडंटलीच फुडें वचप अशें थरयलां. No, but 2027 elections you are going to contest basically. So if you are not going to approach BJP, does it mean that you are going to again meet the like-minded parties and then take ना a decision? वी वील हे पॉलिटिकल हो म्हाका आतां एड्रेस करपाची आवश्यकता ना. कळ्ळें न्हय. पण म्हजें जे हे आसा पळय विजन आनी म्हजे जे काही गजाली बदलूंक जाय गोंयांत, ताच्या खातीर हांव लोकां कडेन फूल वता. म्हणून हे पॉलिटिकल हे म्हज्या हातानूय ना. कळ्ळें न्ही. दे आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो लेट्स सी. म्हजें विजन हांवें लोकां फुडें दवरलां आनी आय एम ट्रायंग टू गेट देअर सपोर्ट. आनी आय एम 100% शुअर दे वील गिव इट टू मी. But if elected even as independent, would you support BJP? ना हे अशें ना. जे करंट स्टेट आसा पळय Uh, ते कशें हांव सपोर्ट. आय एम अपोजींग न्हय कितें चल्लां तें. okay. कळ्ळें न्हय. 2027 ची गजाल सांगता. You contest independent, you get elected. Would you be supporting BJP? नॉट द करंट डिस्पेन्सेशन. इट हॅज टू चेंज. कळ्ळें न्हय. जे सद्या गोंयांत चल्लां पळय आय कॅनॉट. म्हणून आय एम फायटींग न्हय. Yes. कळ्ळें न्हय. BJPंतल्यान भायरूच हांव सरलो बिकॉज ऑफ आय न्यू दीस वूड हॅपन.
कळ्ळें. इट कॅनॉट बी जस्ट कॉंग्लोमरेशन ऑफ खंयच्यान हाडून तयार करून तातूंत गोंयाक कितें बेनिफीट आसा असो म्हाका सद्या दिसना. 21 जाण सो करप. सो तो चेंज जावंक जाय, कळ्ळें न्ही. सो दॅट चेंज जावपा खातीर कितें करूंक जाय, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका तेन्नाय म्हणटाले न्ही कितलीशीच तुका टिकेटी दुसरे कडेन दिता बी म्हणून. हम्म. सो दॅट इज नॉट द हे. म्हाका गोंयचे विजन आनी हे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हणून हांव तसो विचार करता. म्हणून हांव ते बेटेच आतां कितें सांगपाक सांगना, कळ्ळें न्ही. सो इट इज अ हे म्हाका सद्या तरी जे सेटअप आसा तातूंत खूब हे दिसता आनी इट निड्स चेंज. इतलेंच म्हणपाक सोदता. The last question. People of Panjim have had very high expectation from Mr. Manohar Parrikar, late Mr. Manohar Parrikar, and he delivered till he died for the people of Goa and people of Panjim. तशीच तुजे कडेन सुद्दां एक्सपेक्टेशन्स खूब आहा लोकांची, बिकॉज यू हॅव दॅट लिगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर. हाव डू यू मीट दीस एक्सपेक्टेशन? लोकांक जेन्ना तुका पळयता तेन्ना दे थिंक ऑफ मनोहर पर्रीकर. आय विल हॅव टू परफॉर्म. You will have to perform, but how do you give them an assurance that if you are elected to power, you will do the same work like your father? बिकॉज म्हणून आसा हांव तातूंत. म्हणजे इट इज नॉट इजी, बट टू डू To step into his shoes is not easy, ऑफ कोर्स. but of course he had been doing that time and See, again. कशें आसा, इवन ही हॅज स्टार्टेड फ्रॉम समवेर एंड स्लोली स्टार्टेड एक्झिक्युटींग हिज विजन, एंड दॅट इज द गोल. एज यू गो हेड यू लर्न मोर थिंग्स. आनी ते हे करून शेवटी हांव इतले लेगसी घेवन येता जाल्यार म्हजेरूय ते प्रेशर आसाच, कळ्ळें न्ही. वाय वूड हाय स्कॉन्डर इट? आय हॅव टू परफॉर्म, कळ्ळें न्ही. म्हजे कडेन एज्युकेशन आसा, हे आसा, विचार आसा, आयडियाज आसा. संदी मेळटकच आय हॅव टू वर्क. दॅट आय एम व्हेरी क्लियर. ते जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी येतली तेन्ना दिसपाक लागतलें. अजून म्हाका आतां हांव तेच सांगूंक शकता. पण एकदां संदी आयतकच, ऑपॉर्च्युनिटी आयतकच आय विल एक्झिक्यूट ऑन दॅट. How do you look at this, that a party which your father built on his own with his hard work, his sweat, his blood, and I have known Manohar Parrikar since long time, and the thing is he was the pillar of BJP in Goa. He took the BJP to where it stands today. Of course, after that Narendra Bhai Modi and Amit Shah did a lot of things, but not for Goa, of course. It was built by a few people like Manohar Parrikar, Shripad Babu and all those things. How do you look at this, that the party your father built has deserted you today? ना हाचेर वाय आय शूड हॅव, म्हणजे कळ्ळें. म्हणजे तकलेन केन्ना येना ही गजाल? ते आतां तशें सिच्युएशन जाता ताचेर हांव, दॅट्स वाय आय एम गोईंग टू पीपल डायरेक्टली. हाचेर हांवें कित्याक विचारप? हांव काय थंय ना. जाणी केला हो प्रश्न तांकां विचारूंक जाय, तांकां कशें दिसता काय म्हणून. I am comfortable. I am going to people and see how to execute this vision for Panjim. The anger is against the government or the party? No, these are questions I don't have to like answer. Anger is against the government for some of the decisions they are doing right now. Right? Okay. For example, some of the scams we आयल्या पळय ताचे आतां पार्टीन कितें केलां पळय, I am out because of those decisions. So I am going independent right now. Okay. Thank you, Utpal. You gave us your precious time. तू आमचे कॉलार आयलो आणि you gave us precious time, and he's a bit busy these days with CCP elections. We wish him all the best for whatever campaigns he takes up. CCP म्हणून 2027 election जावं. He is a young dynamic leader who has a lot of vision for Goa and Panjim. We wish him all the best. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.